नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। काँग्रेसीचे 11 आमदार राजीनामा दिवन भाजपात वचूंक तयार। भाजपा म्हणटा इतले नाका, सरकारातले मित्रपक्ष स्वताचे महत्व देवतले म्हणून अस्वस्थ। मनोहर पर्रीकार निमाणे बाय इलेक्शनाक पणजेच, ताका सीट रितो करूंक पणजेचो आमदार सिद्धार्थ कुंकळकारान दिलो आमदारकीचो राजीनामो। पंचायत खाते धडपडटा ओबीसींक वॉर्ड रिझर्वेशनाक 19% वेल्यान 27% केल्ल्यान रिझर्वेशन किचकट, 40 वॉर्ड पडटात उणे। मायनिंग बंदी उपरांत हालिल्ले बँकेचे एनपीए जाग्यार घालून अर्थीक घडी पयली बसोवपाचो गोवा अर्बनाच्या नव्या बोर्डाचो प्लान। सध्या डिव्हिडंड घालपाची परिस्थिती ना। आणि फुटबॉलाक उर्बा दिवपाक वेदांतान केली सेजा फुटबॉल अकादमी घटमूट। देशभरांतल्यान भुरग्यांचे सिलेक्शन, झांबियांतल्यानूय आयले ट्रेनी। सरकाराक 2 म्हयने जावचे पयलींच आता पड्ड्या फाटल्यान मोठ्या राजकीय घडामोडीक सुरवात जाल्या। काँग्रेसीच्या आमदारांची विरोधात बसपाची तयारी ना। काँग्रेसीचे 11 आमदार राजीनामा दिवन भाजपात वचपाक तयार आसात। भाजपा मात म्हणटा इतल्या जाणांक घेवन कितें करपाचें, मात ह्या हालचालीक लागून सरकारातले मित्रपक्ष अस्वस्थ जाल्यात। काँग्रेसीचे 11 आमदार खंय बीजेपीत येवंक तयार जाल्यात। तांकां पुजावंक भोंवता बाबूश मोन्सरात। ह्यो सगळ्यो हालचाली सुरू जाल्ल्यान राजकीय मळार सध्या खवदळ पडला। भाजपा मात इतले काँग्रेसीच्या आमदारांक भाजपमय करूंक तयार ना। इतले सगळे घेवन आमी कितें करपाचें असो प्रश्न सध्या भाजपाचे फुडारी विचारतात। सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण मनोहर पर्रीकारान हो सगळो डेव्हलपमेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाहच्या कानार घाला। ताणें सध्या ताकतिकेन कांयच करनाका म्हूण आदेश दिला। सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण काँग्रेस आमदाराच्या बीजेपी प्रवेशाचो विचार अमित शाह मेरेन पावला। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान स्वता अमित शाहच्या कानार ही गजाल घाल्या। अमित शाहान होल्ड ऑन म्हूण सांगून मातसो थारो धरपाक लायला। दुसरे वटेन काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी छेल्ला कुमार गोंयांत आसा। तो पणजे आनी वाळपय खातीर उमेदवार सोदता। बाबूश मोन्सरात ताकाय मेळ्ळा। सध्या तरी काँग्रेसीचे चडशे आमदार 2 व्हड्यांचेर पांय दवरून रावल्यात। ह्या डेव्हलपमेंटा विशीं आमी मंत्री विजय सरदेसायाक विचारलें। पेपरार काडला आमचो सत्कार जाता ते कशें येतले काँग्रेसीचे आमदार बीजेपीन येवन ते सरकार कशें करतले? म्हाका हें गणीत समजना कशें जालें आनी एक तकलेन धरूंक जाय, हो सरकार घडोवपाक जो कितें रोल आमी घेतला ताचे खातीर आमकां गाळ्यो पडल्या। तो रोल आमी गोंयचे बऱ्या खातीर घेतलो आनी सरकार स्टेबल आहा। सरकारान कोण आयले म्हणून कोण आसा ते वचचे ना। सरकारान जे कोण आहात ते लायकीचे आहा म्हणून करूं आनी आमकां कोणाचो भंय ना। आमचे भितर मिसट्रस्ट ना। आमचे भितर कितेंय नींद जाली जाल्यार आमी आबूज घालना। आमी क्लियर चीफ मिनिस्टरा कडेन उलोवन आमचे भितर क्लॅरिटी ऑफ थॉट आहा, क्लॅरिटी ऑफ एक्शन आनी आमी कन्सेन्सस बिल्ड करून सरकार चलयता। ताजेर आमकां कोणाचो कोण आयलो म्हणून आमी भिनात, आबूज जावपाचें कांय प्रश्न ना। आनी राजकारणान आमी एक पार्टी म्हणून रिकॉग्नायज जाल्ली। वी नो वेर वी स्टँड। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। मनोहर पर्रीकार निमाणे बाय इलेक्शनाक पणजेच, ताका सीट रितो करूंक पणजेचो आमदार सिद्धार्थ कुंकळकारान दनपारा सभापतीक मेळून आमदारकीचो राजीनामो दिलो। पणजे आनी कुडचडेंचे कार्यकर्ते आनी आमदारा कडेन चर्चा केल्या उपरांत पर्रीकारान निमाणे आपली आशिल्ली तशीच पणजे धरली। पणजे आनी वाळपयची वेंचणूक चवथी उपरांत रोखडीच 15शी भितर जातली म्हूण सुत्रां सांगतात। पणजेचे आमदार बाब सिद्धार्थ कुंकळकर हांच्यांनी आतांच 2 मिनटां पयलीं आपल्या MLA पोस्टाचो रेजिग्नेशन हो म्हजे कडेन सबमीट केल्लो आसा। ऑलरेडी इन प्रोसेस जातलो आनी ताज्या उपरांत तांकां MLA पोस्टा वयल्यान रिलीव केले वयतले। 11 तारखेक 11 मार्चाक इलेक्शनाचे निकाल जेन्ना आयलो, कित्याक एक सक्षम लिडर ज्या तरेन फ्रॅक्चर्ड मॅन्डेट आयली
त्या प्रमाणे एक सक्षम लिडर जाय आशिल्लो गोंयच्या फुडारा खातीर, जो सगळ्यांक बरोबर घेवन सरकार करतलो. आनी मित्र पक्षांनी हीच एक तांची मागणी आशिल्ली सरकार घडोवप तेन्ना. त्या कारणा खातीर मनोहरबाईक 6 म्हयन्या भितर खंय तरी गोंयच्यान निवडून येवपाक जाय जर मुख्यमंत्री म्हणून कंटिन्यू करतलो जाल्यार. आनी ताका लागून आनी जेन्ना मनोहरबाई गोंयांत येवपाचें सगळें उलोवणें जालें तेन्नाच हांवें म्हजें मत उक्तायल्लें. आयज हांवें पणजेच्या पदाचो राजिनामो आज दोतोर प्रमोद सावंत जो आमचो स्पीकर आसा ताचे कडेन सुपूर्द केला. आय एम अ व्हेरी बेजीक कार्यकर्तो. डेफिनेटली भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो म्हणून हांव डेफिनेटली उरतलो. पणजेचे कॉन्स्टिट्युएन्सीची एक भाग्य की रेडीमेड आमकां चीफ मिनिस्टर मेळटा. सो पणजे कॉन्स्टिट्युएन्सी लागूनय एक बरी गोष्ट आसा. डेव्हलपमेंट विल बी डेफिनेटली बी फास्टर नाव. मनोहरबाई संरक्षण मंत्री जाता आनी नंबर 3 पोजिशन सोडून येदें व्हडलें बजेट सोडून धाकटेशे आमचे माणकुले गोंयांक येता. गोंयांक एक स्टेबल सरकार दिवपाक आय थिंक दॅट इज अ बिगर सॅक्रिफायस. आज सिद्धार्थ कुंकळकारान आपल्या आमदारकीचो राजिनामो दिल्लो आसा आनी आतां आमी वाट पळयतले इलेक्शन कमिशनराची की गोंयचे बाय इलेक्शन दोनी कडेन 70तल्यान आनी पणजेसून ते केन्ना डिक्लेअर करता तेजी. आनीक दोनी कडेन आमकां विजय प्राप्त करपाचो आसा आनी दोनी सीट आमी आमच्या ताकदीचेर आनी लोकांच्या सपोर्टान आमी जिखून हाडपाचो प्रयत्न करतले आनी जिखतले. पंचायत खातें सध्या ओबीसींक वॉर्ड रिझर्व करपाक धडपडटा. हे फावट रिझर्वेशन 19% वेल्यान 27%. 411 वॉर्ड ओबीसींक रिझर्व आसतले. खात्याक सध्या 1,500 वॉर्डांतली ओबीसींची टक्केवारी काडची पडली. ते उपरांत चडांत चड ओबीसी लोकसंख्या आशिल्ल्या मात फाटल्या वेंचणुकेंत ओबीसी खातीर रिझर्व नाशिल्ले वॉर्डूच आतां रिझर्व करपाक मेळटा. खात्याक सध्या 40 वॉर्ड कमी पडटात. पंचायत खात्यान आतां मेरेन एससी खातीर वॉर्ड रिझर्वेशन पुराय केला म्हूण पंचायत मंत्री उलयलो. Yeah, reservation is done for scheduled caste you're talking. 15 wards have been reserved in different parts of Goa where there is SC population. This has been based on 4.5% of the population and 1% of the SC population. So we have given 1% reservation, which comes to I think it comes to 15 seats. Okay, this is finalized as far as the SC population is concerned. OBC and ST was already decided 27 and 12% based on the population that exists. Now, for the first time, SC we have reserved 15 seats. There are more than 16,132 people who are SC who never got recognition. All that is to happen, they is to reserve a few seats, nominate them, but no voting power. त्यांचे म्हणणें कितें आसलें, आमकां वोटींग पावर तरी दिया, नांवां बेश्टे नुस्तें नांवां घालून फायदो ना. सो आमी 15 सीट्स तांकां दवरलेले आसात. आमचो प्रयत्न होच चालू आसा की सगल्यांक बरोबर घेवन सगळे सेक्शन ऑफ द पीपल शूड बी इन्क्लुडेड आनी अशेंच पंचायत जावपाक जाय. ओबीसी रिझर्वेशन 19% वेल्यान 27% केल्ल्यान हे फावट पंचायत खात्याक बरोच खटाटोप करचो पडटा. 2 दीस जाले पंचायत खातें ओबीसीचे रिझर्वेशन करता. हे फावट 1,522 वॉर्डांतले 411 वॉर्ड ओबीसी खातीर रिझर्व आसतले. मात खातें सध्या ओबीसी वॉर्ड सोदपाक धडपडटा. ओबीसीचे रिझर्वेशन पंचायत वेंचणुकेंत एकूण वॉर्ड 1,522. ओबीसीचे रिझर्वेशन 27% म्हणजे सुमार 411 वॉर्ड. हे फावट ओबीसी रिझर्वेशन 19% वयल्यान 27%. खात्यान 1,522 वॉर्डांची ओबीसी मतदारांची टक्केवारी काडल्या. चडांत चड ओबीसी मतदार आशिल्ले वॉर्ड ओबीसी खातीर राखीव आसतले. फाटल्या वेंचणुकेंत ओबीसींक राखीव आशिल्ले वॉर्ड ह्या वेंचणुकेंत राखीव दवरूंक मेळना. असल्या वॉर्डांच्या जाग्यार ओबीसी टक्केवारी प्रमाण दुसरो वॉर्ड रिझर्व करतले. पंचायत खात्यान चडशे वॉर्ड आयडेंटिफाय करून दवरल्यात. सगळे गणित जुळोवन सध्या खात्याक 40 ओबीसी वॉर्ड कमी पडटा. दुसरे वटेन एसटीचे रिझर्वेशन खात्यान पुराय केला. हे फावट अनुसूचित जातींकूय 9 सीट रिझर्व दवरल्यात. ओबीसीचे रिझर्वेशन बिरेस्तार म्हणल्यार कशेंय करून तडीक लायतले म्हूण सुत्रां सांगतात. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.
घेऊया एक ब्रेक.